कालच्यो आयच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेत सदा समाधान रस काळजा मना भिजवून येता कवितेचो पाऊस बिरी बिरी पाऊस बिरी बिरी पाऊस बिरी बिरी पाऊस बिरी बिरी पाऊस सीझन 4. डायचे वर्ल्ड टीव्हीचे सर वीक्षकांक प्रणाम आणि बेरी बेरी पावस सीझन 4 युवा जणांच्या स्पर्धाच्या ह्या विशेषांकड्यान तुमकां सुमेस्तांक सेमी फायनलाक आमी स्वागत म्हणटा दुसऱ्या हंताच्या दुसऱ्या एपिसोडांत आमी आसाव आनी येदळूच तुमकां तिळसिल्ल्या प्रमाणे फायनलाक वचूंक थोड्यांक मात्र अवकाश आसतलो देखून तांणी तांचें बेस्ट प्रदर्शन श्रेष्ठ प्रदर्शन आज दिवंक प्रयत्न करूंक आसा. आज आमच्या ह्या अवस्वराक आमी आमच्या वरयणारांक पयलें येवकार मागता. कवी मेल्विन रॉड्रिगस आनी कवी टायटस नोरोना तुमकां स्वागत. सर वीक्षकांक स्वागत म्हणचे सवय आयच्या ह्या कार्याच्या पयल्या स्पर्धिकाक तुमच्या मुखार पेश करूंक आमी खोशी पावता. बिरी बिरी पाऊस बिरी बिरी पाऊस बिरी बिरी पाऊस. आदीं तावन स्वप्ना विशांत जायतें लिखलां पूण मुखली कविता एका हंता उपरांत स्वप्नां अशक्त जातात या स्वप्नेवंक कितेंच उमेद आसना म्हणल्या त्या टोनार वेता. ही कविता सदर करूंक फुडें आमी आपयता समिधा गावस. नमस्कार. कवितेचें नांव जावन आसा शेणल्यात म्हजी सपनां. कवयित्री मंगल कारापुरकार. शेणल्यात म्हजी सपनां जिणेच्या अठंग्या रानात. शेणल्यात म्हजी सपनां जिणेच्या अटंग्या रानात. पावतकी जिणेच्या तेंगशेर अशीच शेणटात काय दर एकल्याची सपनां. पावतकी जिणेच्या तेंगशेर अशीच शेणटात काय दर एकल्याची सपनां. भुरग्यापणान तन्यापणान जाग्या निसुऱ्या दोळ्या सामकार सपनांचो थयथयाट चलता. भुरग्यापणान तन्यापणान जाग्या निसुऱ्या दोळ्या सामकार सपनांचो थयथयाट चलता. आनी आयज जिणेचो दोंगर देंवतना अशी कित्याक सपनां पयस पयस धांवतात. आनी आयज जिणेचो दोंगर देंवतना अशी कित्याक सपनां पयस पयस धांवतात. जाणा जावन सपनाचो हात जिणेक कोणूच सोडूंक पळयना. जाणा जावन सपनाचो हात जिणेक कोणूच सोडूंक पळयना. सपनाच्या आदारा बिगर जीण कोणूच जगूंक आवडेना. सपनाच्या आदारा बगर जीण कोणूच जगूंक आवडेना. पिराये भितर सरतकीर सपनाचो हात असो आपसुकूच सुट्टा काय. पिराये भितर सरतकीर सपनाचो हात असो आपसुकूच सुट्टा काय. सपना कडलें नातें अशें आपलें आपुणूच तुट्टा काय. सपना कडलें नातें अशें आपलें आपुणूच तुट्टा काय. भुरग्यापणांतलीं सपनां निखटी सपनांच जावन उरलीं. तन्यापणांतलीं सपनां तन्यापणाच्या उज्यान हुलपून गोबर जावन गेलीं. जाणट्यापणान पळोवंक कसलीं सपनां खंय आतां उरलीं. जाणट्यापणान पळोवंक कसलीं सपनां खंय आतां उरलीं. न्हीद तर म्हजी केन्नाच खळी. दोळ्यांतली न्हीद तर म्हजी केन्नाच खळी. न्हिदेचो हात धरून सपनाय म्हजी पयस पयस पळी. न्हिदेचो हात धरून सपनाय म्हजी पयस पयस पळी. उक्त्या दोळ्या जाग्या पळयतलें म्हणा सपनां हाताकूच ती म्हज्या गावना. उक्त्या दोळ्या जाग्या पळयतलें म्हटल्यार सपनां हाताकूच ती म्हज्या गावना. फाटल्या वा फुडल्या जिणेंतल्या एकूय सपनाचो चेहरो आयज म्हज्या दोळ्या सामकार येना. फाटल्या वा फुडल्या जिणेंतल्या एकूय सपनाचो चेहरो आयज म्हज्या दोळ्या सामकार येना. शेणल्यात म्हजी सपनां जिणेच्या अठंग्या रानात. शेणल्यात म्हजी सपनां जिणेच्या अठंग्या रानात. सोदूंक ती आयजां भोंवता पिशांतुरावरी हांगा थंय वणा वणा हांगा थंय वणा वणा. सोदूंक ती आयजां भोंवता पिशांतुरावरी हांगा थंय वणा वणा हांगा थंय वणा वणा हांगा थंय वणा वणा. देव बरें करूं. बरें आमी वरोवणी सुरू करया. मेल्विन सर. समिधा, येस सर. एका पिरायेक पावल्ल्या मनशाक ताका न्हीदच पडना जाल्यार सपनां कशीं पडची वय न्ही. कांय थोड्यांक दिसा उजवाडा सपनां पडचीं आसतात तशीं पडोवंक जाय. पूण
भुरगेपणांत कितें म्हणटा तो निकटी सपनांच जावन उरली आनी तरण्यापणाच्या उज्यांत नासून गोबर जावन गेली अशें म्हणटा तो. आतां ह्या पिरायेर सपनां पडून कितें फायदो, हाका कसलोच अर्थ ना. आनी सपनां पडल्यारय ती रियालिटीक निजायेक हाडचें प्रयत्न ह्या म्हज्या प्रायाचेर जावंक साद्यच ना अशें कवी हांगासर सांगता. शेणल्यान म्हजीं सपनां जिणेच्या अठंग्या रानांत सोदूंक ती आयज हांव भोंवतां पिशांत रावरी. आतां हांगा सोदूंक ती भोंवता म्हणटा तो, पूण सोदची म्हाका कारण वाजबी दिसना हांगासर. कित्याक ताणें सोदिजे ह्या पिरायेचेर ती सोदिची म्हणून ना. ती लास्ट पॅरा म्हाका तितलो तो म्हाका बरो लागूंक ना हांगासर हे सगळे कवितेंत. तितलें तें सोदची तसरी गजाल उरूंक ना. आतां तुजें सादरीकरण आनी की बरें जावेता आशिल्लें, बरें जालां. कितल्या लेवलाचेर तूं फर्स्ट रावंडाचेर आशिल्लें थंयच उरलाय आनी की थोडें वयर एज आशिल्लें अशें. म्हाका तुजो ताळो हांवें पयलें सांगल्या बरी म्हाका खुशी जाता आयकूंक. ताळो छंद लागता, कानाक खुशी दिता. समिधा ही प्रस्तुत केल्ली रीत बरी लागली. सगळ्या कवितेंत एकदम निरास्वाद आसता. मागीर मेल्विनान सांगल्या प्रमाणे न्हिदेची गजाल आसा ती न्हिदतना सपनांकय आसतात म्हणटा. हांव म्हणटा सपनांत नातलेल्या मनशाक न्हिदी पडना. सपनां ना जाल्यार ती निरास्वाद आसता. न्हिदोंक कारणच ना. कारण आसना वय या नित्य मात कारण आसता स्टील दोळ्यांक दोळो लागना अशें आसता. ही कविता हांवें मेल्विनाक ह्या कवी विशयान खबर आहा की म्हाका तितलें व्हड खबर ना. मंगल कारापुरकार हाच्या विशयान चडशी म्हाका माहीत ना. ताणें पुस्तक आनी कांय बरयलां की खबर आसा की समिधा? हय. आसा की ते एक उरलेल्यो कविता कशी आसात गुत्तना. ह्या कवितेन सगळे सुरवेतान आखेर म्हणसर निरास्वाद दिसता. थोडे पटी सगळें जिवीत समासून जिविताची सांज बरी आसना. वो म्हळ्यार भुरगेपणांतय सपनां नातलीं, तरणापणांत गोबर जावन लासून गेली म्हणटा. मागीर निमाणें. पूण म्हाका तुजी प्रस्तुती बरी लागली. कविताय बरीच आसा. त्या कवितेक तशीच प्रस्तुती करचे कोण ना, बिकॉज तातूंत तितली निरास्वाद आसा. बरी लागली. उत्तर प्रायर येवनच्या निरास्वादा विशयांत उलोवचें तर हाका अपवादीत मस्त जाण आसात. आतां चिंतया हांवें 17वें सीझन कौन बनेगा करोडपतीचें चलता तसाकय आनी अमिताभ बच्चन इतल्या वर्सां चलोवन आसा. ही इज 83. ताचे उपरांत आमी खंयच्या जाग्यार रावल्या. बस्ती मामन शेणै ताणें बस्ती मामान कितलीं कारबारां ताच्या उत्तर प्रायर केल्ली आमकां कळीत आसा. सो कन्नडांत एक पुरबायची सांगणी आसा की प्रवृत्ती इरुववरेगे निवृत्ती इल्ला म्हणून. जर तर तूं खंयच्याय ती आसाय तर तुका निवृत्ती म्हणली ना म्हणून. हें कशें खाणगेवेत 16 जाण आमचे वीक्षक मालगडे वीक्षक आसात. एक पटी रिटायर्ड जाल्ल्यानच आनी कितेंच ना म्हणून. आतां तुमचे पैकी कोणी रिटायर्ड जावनात येदोळ दोगां पैकी जाल्यार कोणेय तुमी जाप दिवयेत. एक पळयल्यार कळना गे प्रवृत्ती. वय तें वय मेल्विन सर 60 क्रॉस केला पूण इतलो बिझी आसता की मेल्विन सर कशें बघता ह्या एका एट दीस जंक्चर ऑफ युअर लायफ? हांव आतां तुवें सांगल्या उपरांत निवृत्ती म्हणली आसा म्हणली उडास जालो म्हाका. ना तर ताचो उडासच ना. कामां करूंक जायतीं आसात ती करनूच आसची हांवें. म्हाका त्या विशयांत आजून हांवें चिंतूंक वचूं ना. पळया आज घरा गेल्या उपरांत चिंती नाका तुमी चिंतल्यार हांगा कविता चिंतची गरज ना. वॉट वी वॉन्टेड टू से दॅट इज तूं इतलो व्यस्त आसता बिझनस कामान काम, बेरी पावसाचें काम तें, अकॅडमीचें काम तें. तशें म्हळ्यार तुवें निवृत्ती आनी प्रवृत्ती म्हणल्यार हांवें वृत्ती आनी प्रवृत्ती मेलवी सांगता आसल्यान एक लायव्ह एग्जाम्पल देगेनंत आसा न्ही म्हूण सांगलें. तुवें तें आमच्या सगळ्या वीक्षकांक सांगून सोडी येता. पावता अरे एका दिसा बिझी असल्यार दीस कशे गेल्ले म्हणून कळना आनी न्हिदी पडटा कोण ना बरी कांय. ओके बरें देव बरें करूं. ऑल द बेस्ट. मुख्य स्पर्धिकाक वळख करून दिवचे वखदां तिचे कविते विशयांत हांव कांय सांगूंक वचना. कित्याक तिचे कवितेचे की तिचे विशयांत सांगचें चड मजेचें. 12 ते 25 वर्सां म्हणसर प्राय जाल्ल्यांक ह्या युवा जणांच्या विभागांत येवंक अवकाश करून दिल्लो आनी तिची प्राय ती 12 पण तिचे विचार आसात पळय ती एक 70-80 वर्सांच्या म्हातारे बरे ती उलयता.
आपल्या पहिल्या एटेम्प्टांतच आमकां बियर पिवंक परमिशन जाय जे म्हण एक प्रतिभटन तिणें हांगा स्टुडियोन सुरू केल्लें. ह्या फाटी कितें विशय घेवन आयल्या म्हणून पळयवया. आनी तेचें नांवूय इल्लें बदलावणकन सांगूंक सांगलां. फुल नांव सांगूंक सांगलां, निमिशा प्रिशा मोंतेरो. अवेसंगची कविता आसा धांक. कवी विल्सन कटील. धांक जावचे म्हळ्यार तितले सलीस नाही. धांक जावचे म्हळ्यार तितले सलीस नाही. मुळाक कुराड पडल्या उपरांत पाळा तुटून वेची, फांटे बेडून वेचे, दीक वावून वेसो, निर्लिप्त जावन पळयता साजे. मुळाक कुराड पडल्या उपरांत पाळा तुटून वेची, फांटे बेडून वेचे, दीक वावून वेसो, निर्लिप्त जावन पळयता साजे. एकच एक खोलोई उरनाशे कूड नागडी लांकूड जाता नाही. एकच एक खोलोई उरनाशे कूड नागडी लांकूड जाता नाही. वोळींत पुरल्यार पाळ दिवचे तसलो जिवारोस गुपीत राखून वरिजे. वोळींत पुरल्यार पाळ दिवचे तसलो जिवारोस गुपीत राखून वरिजे. अंगापांगाच्या घयांचेर तरणी वाल सरून वयर वता नाही. अंगापांगाच्या घयांचेर तरणी वाल सरून वयर वता नाही. आपल्याच खोल्यांक तकलेर धोलोवची आशा बिलकुल किरलोंक नजो. आपल्याच खोल्यांक तकलेर धोलोवची आशा बिलकुल किरलोंक नजो. परत परत फुटोन येवच्यो, परत परत फुटोन येवच्यो आपल्यो सांकऱ्यो किमचून काडल्यारी. वेंगल्ले वालीच्या पानांक आपलींच म्हणून मानून त्या पाचवेपणांत आपणे लिपून उरसो गूण आसाने. तो खुर्साकी साधना. आपल्यो सांकऱ्यो किमचून काडल्यारी वेंगल्ले वालीच्या पानांक आपलींच म्हणून मानून त्या पाचवेपणांत आपणे लिपून उरसो गूण आसाने. तो खुर्साकी साधना. रुकान धांक जावचे म्हळ्यार मनशान देव जावचे तितले सलीस नाही. रुकान धांक जावचे म्हळ्यार मनशान देव जावचे तितले सलीस नाही. देव बरें करूं. टायटल सर आमी तुमचे तान सुरवात थांव. येस, विल्सन कटीलाची कविता. वय एक कली क्लॅरिटी ते सांगची रीत म्हाका तितले सोबीत करून सांगूंक येना. दुसरें ती कितली टफ एक्चुली कविता सांगूंक म्हणटा न्ही हांव ताची चिंताप तें सदां अर्थ करूंक कांय सुलाभाचें न्ही. धांक म्हणली गजलत मस्त जाणांक सबार जाणांक खबर आसना धांक म्हळ्यार कशें कितें गे म्हणून. धांक म्हळ्यार सदां वाडोवन येसो रूख बिंडून हाडून वाल पानां जावच्या वालीक सोडच्या खातीर आमी लायचे. तो परतून परतून किरलो जाता. तो किरलो जाल्यार असो हीट वडटात म्हण तो परतून परतून कातरतात. आनी ती सगळें जावन निमाणें म्हणटा रुखान धांक जावचें म्हळ्यार मनशान देव जाल्लें तितलें सलीस न्हय. विचारूंक जाय आसलें, मनशान देव जाल्लें तितलें सलीस न्हय. खंयच्या अर्थार तो कितें म्हणटा म्हळ्यार आमी जेजूक मनीस म्हूण काण घेता कवी आनी तो देव जाता. ताच्या की चड कश्ट रुखान धांक जावचें म्हणून तितलें ताणें करिचें म्हणून. ते विल्सनाक तशें बरोवंक जाता बिकॉज इज यू नो ताणें बरोवची रीत आनी पुरा तातूंत एक नास्तीक पण जाय पडटा तें बरोवंक. तातूंत उतराचें उतर धरिचें म्हणून ना पूण एक कवीक ते अधिकार आसता बरोवंक. ताणें तसो बरें गॉड मॅना विशयान कांय तो उलयता सागी ती बारी सलीसायन मनीस जाल्ले देव जाता. गॉड मॅन म्हणटा पळय तशें कांय कांय गॉड मॅन इज इक्वल टू कॉन मॅन सडाव जावन तशें जाल्ल्यान. ओके, सो तुमकां पसंत जाली ही कविता आमच्या सांगून फायदो ना मस्त बरी लागली. ओके, व्हेरी गुड. विल्सनाची कविता म्हजी भोव पसंदीची कविता. ताका केदाळे हांवें सांगचें आसता सुरू ही म्हजी फेवरेट पोयम ताणें सांगली रीत म्हळ्यार धांक म्हणलें तें मेटाफर कान घेवन एक बरोवची रीत आसा, बरयल्ली रीत आसा पळय ती. म्हळ्यार मस्त जाणांक धांक म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ खबर ना आसूंक सादे आसा. टायटल सरान तसो अर्थ सांगलो. आनी एक दोन गजाली, एक निमाणो स्टांजा रुखान धांक जावचें म्हळ्यार मनशान तो अर्थ ताणें सांगलो मनशान देव जावचें तितलें चलीच न्ही. जेजून म्हूण ताणें शिदा सांगूं ना पळय ते मतीन दवरचें. आनी एक म्हाका बरें लागलें
परत परत फुटून येवच्यो आपल्यो अंकऱ्यो किमचून काडल्या रे धांकाच्यो ते फुटून येतात अंकऱ्यो त्यो किमचून काडल्यार ते घाई जातात वय आनी ते घाई जाल्यार ते दुखीन ती ही सोरोवन येवचे वालीक आपलीच म्हूण पटलून धरचे गूण आसा पळय स्वत्याग आणि दुसऱ्यांक कुमोक. ते खुर्साक ही साद येना म्हणटा तो कसलें एक स्टेटमेंट करता कवी हांगासर पळया हें कोणाक नास्तीक म्हूण ताका वलायतीत मान काडटीत पूण हे आमी आमच्या दोळ्या मुखार धांकाची गजाल आसा पळय आमी दोळ्या मुखार पळोवन आसा घडये ताका बेंटात चासायतात जाल्यार वालीक तो पटलून धरता निमाणे घडये पर्यंत उलोवंक ना ताका उलोवंक ना. भोव अपुर्बायन कविता आसा आतां तुजें सादारपण पळया कशें जालां म्हणचें म्हाका बरें जालां पूण फस्ट रावंडात इतलें बरें येवना इल्लें तुवें स्लो केल्लें जाल्यार आनी इल्लो ताळो इल्लोसो देगो इल्लो जाल्यार आनी कितें बरें जाता म्हणना दिसता इल्लें स्पीड जालो एका कडव्या येताना आनी एका कडव्या येताना मुखार मुखार वता आसता म्हळ्यार हांगासर हर एका कडव्यांत एक इमेज आसा ती आमकां जिरोवंक इल्लो समजून घेवंक वेळ दिजे तुवें स्पेस दिजे ती तितलें मात ल्हानशी गजाल ती गजाल तुवें सांबाळिल्यार आनी की सुपर्ब जाती म्हणून म्हाका अदरवायज वंडरफूल प्रेजेंटेशन ताच्या विशयान तितलें काम मध्ये एक गडी मनोज हांवें म्हळ्यार ते एक जेजू देव जाल्लो गजाल सांगली न्ही ताणें बिलकूल कवीन तशें सांगूं ना हांवें कित्याक सांगलें म्हळ्यार ताणें खुरी हाडला थंय त्या देखून ताचें एक साहित्य धर्मांत देव मनीस जाल्ले परतून मनीस देव जाल्ले तरी दृश्टांत आमकां मेळटा. खंयच्याय कडेन ताणें खंयचोय मनीस देव म्हूण येता ना म्हणून न्ही हांगा खुरीस हाडल्यान तें मे बी कनेक्शन कोणना म्हणून म्हजी अंदाज. ओके आतां मेल्विन सर म्हणटा इल्लें स्पिरीट उणें जाल्लें बरी म्हणून आनी एक चान्स मेळ्ळ्यार तुका आनी इल्लें स्पिरीट चडयताय की तूं आनी एक चान्स मेळचें जाल्यार कितें जाणा तुका फायनलान न्हय वय पळया कितें म्हणून पूण अपुर्बाय एक प्रेरण इतल्या ल्हान प्रायेर आनी तुवें विंचल्ले विशय पयल्या रावंडार कितें आसा ते फेमिनिजम असो विशय विंचलोय आतां इतलो गंभीर विशय तें तुवें भोव सुडाळ्यान सांगलें. देव बरें करूं. वी आर होपिंग टू सी यू इन द फायनल्स. ओके ह्या पुरुष प्रधान समाजेन स्त्रियेक कितले सेकेल लोटून गेले म्हळ्यार एका काळार तिका देवदासी म्हण आपोवंक सुरू केलें ताच्या उपरांत ती वेश्या प्रॉस्टिट्यूट अशें जावन थोड्या स्त्रियांक तेंच जिवीत जाता आनी तें जिवीत कोणाक लाभता तांच्या नेसना विशयान चर्चा जाता तांच्या कुडी विशयान चर्चा जावनूच आसता पूण त्या कुडी भितरी एक मौन आसता आनी त्या विशयांत कोणी उलयनात. भोवशा मुखल्या कवितेंत आमकां ताचे विशयांत इल्लें आयकूंक मेळटलें. राही नायक हिका आमी फुडें आपयता. नमस्कार. कवितेचें नांव जावन आसा किंद्र्यो कवी गोविंद मुपकार. हय मनीस हांव संवसाराची अर्दी वळख हांव. हय मनीस हांव संवसाराची अर्दी वळख हांव. पूण लाचार परिस्थितीन सापडिल्ली खामसुत्री. तुमी नाचोवचें हांवें नाचचें. तुमी नाचोवचें हांवें नाचचें कांयच उलयनासतना मोन्यांनी. तुमी नाचोवचें हांवें नाचचें कांयच उलयनासतना मोन्यांनी. कोण सांगतलो म्हजी अश्रूत काणी. हांव सांगूं? हय मनीस हांव निलाजरे बुरशें हळशीक अश्लील अपवित्र. हांव निलाजरे बुरशें हळशीक अश्लील अपवित्र. तुमचे खातीर तर हांव पाताळान धाडपा सारकिल्लेंच पात्र. तुमचे खातीर तर हांव पाताळान धाडपा सारकिल्लेंच पात्र. मान मर्यादाच्यो बडायो तुमी मारल्यो ना जाल्यारूच योग्य. मान मर्यादाच्यो बडायो तुमी मारल्यो ना जाल्यारूच योग्य. तुमच्याच विचारांनी तर आमकां खुटायल्यात संभोगाची बळी चडोवन. तुमच्याच विचारांनी तर आमकां खुटायल्यात संभोगाची बळी चडोवन. काळखे पाळणेन भितर गादयांचेर आमचे सरंडाळात. तुमच्याच विचारांनी तर आमकां खुटायल्यात संभोगाची बळी चडोवन. काळखे पाळणेन भितर गादयांचेर आमचे सरंडाळात. गरिबी पेलूंक शकले ना शेणले हे हळशिकेन फसले. गरिबी पेलूंक शकले ना शेणले हे हळशिकेन फसले.
पोट भरपाच्या आशेन वस्त्रां देंवयता ते सोशीत रावले. पोट भरपाच्या आशेन वस्त्रां देंवयता ते सोशीत रावले. नाका आसतनाय स्वताक विकीत रावले. नाका आसतनाय स्वताक विकीत रावले. चितले खूब फावट तोडच्यो ह्यो बेडयो आनी पयस धांवचे. हांगच्यान खंय तरी पयस, खूब पयस आनीक पयस. चितले खूब फावट तोडच्यो ह्यो बेडयो आनी पयस धांवचे. हांगच्यान खंय तरी पयस, खूब पयस आनीक पयस. पूण गरिबी परत परत अशी हात पिळत म्हाका थंयच थंयच सोडीत घेवन आयली. पूण गरिबी परत परत अशी हात पिळत म्हाका थंयच थंयच सोडून वडीत घेवन आयली. बायक आयज 14 वर्सां लागल्यात आनी कानान त्योच 15 वर्सां आदल्यो किळच्यो किनऱ्यो घालतात. बायक आयज 14 वर्सां लागल्यात आनी म्हाज्या कानान त्योच 15 वर्सां आदल्यो किळच्यो किनऱ्यो घालतात. म्हाका बायचो हुस्को, तेय बीन हाका बळी. म्हाका बायचो हुस्को, तेय बीन हाका बळी. तेय बीन हाका बळी. तेय बीन हाका बळी. देव बरें करूं. बरें मेल्विन सर, एक सेन्सिटीव इशू पूण सबार वर्सां जावन आमच्या समाजांत आसलो आनी आसचो हे दळवो सजाय आसलो पण आसचो विशय कशें आसा सादारपण? हांगा एक स्त्री जे परिस्थितीक लागून ह्या एका कामान बुडल्या म्हणना असो एक धंदो करता म्हणटा हांव. या आपली कूड विकूंक दवरल्या तिणें. तिची एक सगळी कथा व्यथा सगळे कवितेंत आसा आनी निमाणें तिका भयण दिसता. आपणाची भयण आसा, एकली भयण आसा न्हय, चली आसा. तिकाय खंय म्हणी येच वाटे घेवचें पडटलें काय ते भियान ती तरतरता. गंभीर विशय भोव गंभीरपणान आनी सुडाळायेन तुवें सादर करचें तुजें प्रयत्न केलां हांगासर. पूण एका कडेन एक कडवो तूं सोडून गेलें अशें म्हाका भोगलें. सगळो कडवो सोडून गेलें. खंय कोण सांगतलो म्हजी आश्रूत काणी हांव सांगू, खंय मनीस हांव. ताच्या उपरांत कितें म्हळें तुवें, हांव निळजारें बुरशें अशें थंय गेलें. ताच्या मोदें एक 3-6 वळी आशिल्ल्यो सोडून गेलें. तुमच्या कानाक पसतलें तें सत आयकुपाची संवय तुमच्या म्हज्या सारकिल्ल्यान घेतिल्ल्यो प्रतिज्ञा लेगीत तुमी सगळें कितेंय सोडून गेलें. वय न्हय, कळटा ना? याद जायना आतां जाली. तें सोडून गेलें तूं. ओडना पूण अदरवायज यू हॅव डन ए वंडरफूल जॉब. नायस, बरें आयकूंक सगळें बरें लागलें. पूण आमी हें कितें म्हळ्यार टफेस्ट कॉम्पिटिशन टफ जावन येता. धाकट्यो धाकट्यो गजाली पळोवन आसता आमी. ह्या खातीर मात तुका सांगलें, तुका डिस्करेज करचे खातीर या तुका. पूण आमकां हें सांगचें पडटा. तीच गजाल सोडल्यार दुसरें बरें जालें, सगळें बरें जालें. प्रस्तुती बरी जाली, सादर केलें बरें जालें राही. आनी एक गजाल म्हळ्यार ती त्या कवितेंतली एक भंय पळया. आवया स्त्री एकली, खबर आसून खबर नासतना, परिस्थितीच्या दाबावाक लागून वा लागनासतना वा दुसऱ्या खंयच्याय कारणां खातीर वा कारण नासतना तांकां पडटात म्हण धरया. पूण ती वाडोवन व्हड जाताना तांची भुरगीं जल्मोवन पावताना तांकां ताची एक भंय दिसता. ताची परिस्थिती अशी जाता गी, ऑर तें खंय तरी दुसऱ्या एका वाटेक वेता गी, म्हाका जाल्ली परिस्थिती ताका जाता गी, ऑर अशें एक भियाची गजाल आसा पळय, ती तिणें जियोवच्या जिणयेच्या की चड कश्टांची आसता. सो ती कितें करनासा, कुशेन मजेन करना, उपाव नासतना करनासा. आतां तिका आकांत आसता. कशें केल्यार तें आकांत एक आसता. आपल्या भुरग्यांनी ती एक वाट गुड्डावंक नजो आनी ती तांकां मागीर बगचे कश्ट आसात न्ही. प्राय जावन वेताना कालान जाता म्हण मनशाक प्राय जाल्ल्या तितला अंतस्करण तरणे जाता वेता. मनशाक प्राय जाता, अंतस्करण तरणे जाता. मनीस तरणे आसतना अंतस्करण तरणे आसना, व्हडलें कांय कळना. आनी ते गजाली ते सडाव जावन मनशांनी कश्ट घेवचें त्या खातीर. गिल्ट
आसतले सांगती गिल्टच म्हूण दिसता वय तुमकां प्रायज जावना सोडया मागीर उलया ओके बरें आय गेस बारीक क्रुशल स्टेजीर एक ल्हानशी मिस्टेक जाली पूण उरले बरे संगती आसात कशे वरोवणेन ते कशे प्रतिफलीत जातले ते आमी पळोवया ऑल द बेस्ट थँक्यू Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. ह्या प्रत्वेंत मनीस कसो आयलो म्हणल्यार दोन जापी आसात धर्माचें व्याख्यान आमी घेतल्यार आदांव एव बारी सुलाबेचें व्याख्यान बोर काण एवेक रसली तशें विज्ञान आमी घेतल्यार चार्ल्स डार्विनान विकासवाद दिल्लो आसा डार्विन्स थियरी ऑफ एवोल्युशन म्हणटा हांव आनी 4 पायांनी आसली मनजात मांकोडू ताच्या उपरांत 2 पायांनी चलसो मनीस जालो म्हणून आतां हांवें थोडे आमी आनी कितेंय तान भायर येवना आमी शिमटी होगडायल्यारय आमचें तें मनजातपण आसा म्हण दाखोवच्याक रुजू करूंक प्रयत्न करन आसतात पूण मुखार येवनची कविता म्हणटा डार्विना कडेन कितेंय सूख चिंताप आसलें कित्याक आनीकय ताणें सांगली थियरी परफेक्टली एप्लिकेबल न्हय म्हणून आनी हें एक युनीक कॉन्सेप्ट काण घेवन मुखार येवन आसा भव्या मराठे नमस्कार कवितेचें नांव डार्विन आनी मनशाची शेपडी बरोवपी भोव मानेस्त राजे पवार डार्विना तुजें चुकलें कशें म्हाकाय कळूंक ना डार्विना तुजें चुकलें कशें म्हाकाय कळूंक ना आसा तशी आसा आमची शेपडी गळूंक ना आसा तशी आसा आमची शेपडी गळूंक ना वयर चडटल्यांक आमी शेपडेक धरून ओडटात वयर चडटल्यांक आमी शेपडेक धरून ओडटात केन्नाय तांचे शेपडेक धरून आमी वयर चडटात कशी रे तुका आमची ही शेपडी दिसूंक ना आसा तशी आसा आमची शेपडी गळूंक ना आसा तशी आसा आमची शेपडी गळूंक ना खंयच्याय खांदेर मारून उडी खंयच्याय खांदेर मारून उडी आमी शेपडी मिरयतात विंचवा भशेन मारून शेपडी वीख किरयतात भोवरंगी शेपडी अशी कोणाक मेळूंक ना आसा तशी आसा आमची शेपडी गळूंक ना आसा तशी आसा आमची शेपडी गळूंक ना माजरा भशेन शेपडी फुलोवन आमकां आंगार वचूंक कळटा तसोच वेळ आयल्यार शेपडी भितर घालून पळटा नदरेक तुज्या शेपडी आमची कशी रे मेळूंक ना आसा तशी आसा आमची शेपडी गळूंक ना आसा तशी आसा आमची शेपडी गळूंक ना लेवटेपणां करतना तर ती काय बरी हालता हे शेपडीचेर रूच मनशाचें जग मरे चलता म्हाका दिसता तुवेंच तिका सारकी तेळूंक ना आसा तशी आसा आमची शेपडी गळूंक ना आसा तशी आसा आमची शेपडी गळूंक ना विंचवा परस विखारी आनी सुण्या परस वांकडी खंयूच तुका मेळची ना रे मनशा सारकी शेपडी कळ्ळें मरे डार्विना लज लेगीत सोडल्या आमी पूण शेपडी सोडूंक ना आसा तशी आसा आमची शेपडी गळूंक ना आसा तशी आसा आमची शेपडी गळूंक ना देव बरें करूं बरें आमच्या वरेयणारांची अभिप्राय घेवया आमी टायटसा भव्या ही कविता आमी मस्तपट आयकल्या आनी राजय पवार आमच्या बऱ्या पसंदेच्या कवी पैकी एकलो ताच्यो कविता जावं दी ताचें नाटक जावं दी या ताचें बरप जावं दी भारी बरें लागता आनी सबार पटी आयकतना म्हाका हर एक पटी दुसऱ्या नमुन्यार आयकल्या बरें जाता तुजें हाच्या पयलेंचें सादारीकरण पळयल्यार हें सादारीकरण इल्लेशें उणें जालें फाट जावं ना बरें चुकलां हांवें तुवें पूण पयलेंचें
हाच्या की चड बरें जालें आनी तूं कांय केलें म्हळ्यार सटायर आसा ही कविता इल्लेशे तातूंत टॉन सांगचे आनी मनशाची शेमटी म्हळ्यार ती इच्चू आमी म्हणटा काले म्हणटा ताका इच्चू वय ताच्या स्कॉर्पियनाच्या भशेन ताच्या शिमटे बरी आनी ह्या पेट्याचे शिमटे बरी न्ही आमची शिमटी मागीर चड इल्ली कश्टांचीच ती आनीकी गळोवंक ना म्हणटा आनी ती इल्ली सटायर जावन सांगला कश्टांची कविता न्ही इल्ली विडंबनात्मक कविता तशें करून सांगला बरें जालें आनी की चड बरें करूंक अवकाश आसुल्लो तुका अशें म्हाका दिसता डार्विनाची विकासवादाची थियरी मुखार दवरून कवीन सांगलां कित्याक म्हळ्यार विकासाच्या त्या वर्सांनी मनशाची शेमटी गळोवन गेल्ली अशें आमकां खबर आसा आमी वाचता पूण हांगासर कवी कितें सांगता शेमटी आजून आसा तुका खबर ना तुवें ती सारकी तिळून पळोवंक नाय ती आसा आमी वयर वेतेल्यांची शेमटी सकला ओडटा वयर वेतेल्यांक सकयल ओडटा आनी कांय चडेपडी ताची शिमटी धरून आमी वयर सोडटा ताच्या पासून ताची शिमटी धरून आमी वयर वेता असल्यो पुरो गजाली हे कवितेंत सटायर आसा एक व्यंग्य आसा आनी मनशाची जी अंतर्मनां आसात मनीस जें करता आपणाच्या स्वार्थाक लागून करता आपणे उंचायेक चडाचे म्हूण करता ह्यो गजाली भोव अपुर्बायेन कवीन डार्विनाची थियरी मुखार दवरलो आमच्या मुखार मांडल्यात तुजें सादरीकरण रायटर सरान सांगलें बरी फर्स्ट रावंडाचें तितलें बरें येवना आनी ह्या आदी ही कविता ज्या लोकांनी सादर भोव अपुर्बायेन केल्ली आसा तें आमचें तें चित्रण आमच्या दोळ्या मुखार आसा थंय पावना तितलें पावना म्हणल्यार बरें म्हाका भोगलें पूण अदरवायज यू डन वंडरफूल हें सादरीकरण तुजें बरें जालां म्हाका विज्ञान आनी धर्माची गजाल आमी तुलन करून पळोवचें जाल्यार चडाव जावन विज्ञानान क्लेम केल्ले थोडे संगती धर्म मानून घेना पूण थोडे जाय जाल्ले तांकां जाय सिलेक्टीव जावन हो मायक यूज करूनच धार्मीक भाशण दिवयेत पूण हो मायक खंयच्याय होली बुक्काद्वारे सोदून काडिल्लो न्हय विज्ञानांतून सोदून काडिल्लो तशें जावन इतलें आमी मुखार आयल्यार आतांय थोड्या संस्थांनी आनीकय आतां आमी विशांत शिकोवचें आसा हें एक मुखल्या दिसांनी खंयच्या मट्टा पावात कांय इल्लें बरेंपण जायत गी एक अमक्याच धर्मा विशयान उलोवचें म्हण न्ही सडाव जावन मस्त सांगतात देखून पळया आतां टिचर म्हणलें एक मॅगझीन येता फाटल्या सुमार वर्सां जावन आसा आतां येवन आसा तें भुरग्यांक कत्त म्हणून बरयतात आनी तातूंत सायन्स मॅथ्स उरलेल्यो गजाली दितात पूण आमकांय कळीत नासल्यो कितल्यो की खबर आसात तातूंत डार्विनाचे एक विकासवाद एका स्कोप्स म्हणल्यान शिकयलें म्हणून ताचेर केस घाली आनी स्कोप्साक कालें केलें ताका कटकटाक व्हेलो एका मनशाक ताच्या गांवांत एक बिझनस करूंक सगळ्या मिडियाचें ताच्या गांवाक हेजें म्हणून मोन आसलें देखून तूं तें ओप्पोवन काण घे हांवें शिकयलां म्हणून उरलेलें हांव पळयता म्हणलो तो जैलाक गेल्या उपरांत हो हाचें बिझनस करूंक तो पडलो पूण ते दाळा कितलो की तेंप कोर्टान ताची केस आनी परत चल्ली आनी निमाणें स्कोप्साक तो भायर आयलो ती गजाल दुसरी मागीर थंय इगर्ज मतेन आनी सगळ्या लोकांना डार्विनान सांगलें पुरो फोटी म्हळ्यार आतांय अमेरिकांत कितलोगी लोक आदावानी हे वेतावनूच आयला मनीस बिग बँग थियरी आनी पात्यनान तें मस्त दिशेन जालें हेंच पात्यनान तांच्या प्रमाणे भुमीची एक अंदाज इतल्याच वर्सां म्हण जाता तशें पळोवंक गेल्यार भारताच्या गजालींत आमचे सत्ययुगा त्रेतायुगा द्वापरयुगा कलियुगा अशें म्हणून मेळोन आमच्या भुंयक कितलींगी करोड वर्सां जालें म्हणून आमकां एकल्याक मेळटा अमेरिकांत तांणी आदां वेवेचें लॅक जाल्यार 10,000 वर्सांच्या भितर हें पुरो जाल्लें बरें दिसता स्टील आमच्या लोकांत दुसरे देवान अवतार घेतलेल्यान हे मनशान मांकोड जावच्या विशयान ती तांकां व्हडली गजाल आज म्हणून पडोवन वचोना तशें हांगा सायन्स चड काण गेला म्हणल्यार बरें आसा थंय उणें काण गेला म्हणल्यार बरें आसा आमी तो सायंटिफीक लोक म्हणटा पण हांगा आतां काल जालां म्हणल्यार डार्विनाची गजाल बरें तेमच्या बुकान जावन काडल्या गजाल म्हणून गुत्त दी ओन्ली बायोलॉजीक PUCन मात शिकयतात म्हळ्यार आमचोय आतांच्या वयर आसलेले अधिकार आसलेले मनीस परतून माकडाच्या कुशीन वेते आसात मांकोड आसलो मनीस जालो म्हूण तांकां पातयेवंक कश्ट
पण मनीस जाल्ल्यांक मांकोड करच्यान तांकां इंट्रस्ट आसा ते वय. नासिरुद्दीन शाहची एक मुवी आयिल्ली दी होली कॉन्स्पिरसी म्हणून. ह्याच विशयान ताणें डार्विना विशयान शिकोवचें आनी स्कूल मॅनेजमेंटान ताजेर एक्शन घेवचें कोर्टाक वयचें. खंयच्याय OTT प्लॅटफॉर्मार ती मुवी ना. थिएटरांतूय हेणे कशी रिलीजच जावना. खंयच्याय OTT आनी येवन 5-6 वर्सां जालीं. सो अले गजाली आनी भितर मूवी कितें सांगता न्ही हिस्स काणी तो विज्ञाना सांगता येता आनी एकलो मनीस ना आमी धर्माचें कितें आसा तेंचें कंटिन्यू करीचें म्हण येता. ताजे भितरले तिक्काटा विशयान ती मुवी. पूण पळोवंकूच मेळोना आमकां कित्याक इल्ले थिएटर एक हप्त्या भितर ती मुवी येतंगाडी जाली. हेणें रिलीज जावना. आतां OTTर येवना या येवंक सोडनात. हां तशें तले गजाली आसा. सो विज्ञानान एक गजाल म्हळ्यार थोडे फावटी जिवन जाल्या उपरांत कितें मरण जाल्या उपरांत कितें तल्या संकीर्ण सवालांक थोडे फावटी जापी आसात धार्मीक जापी आसात. कालें कितें रेजरेक्शन आनी पुरा. पूण येदो म्हणसर एक सायकल सोदून काडचें कशें म्हूण खंयच्याय धार्मीक बुकान येदोळ उल्लेख केल्लो ना. तशें ती एक गजाल आसा जावंक पुरा. ओके तुवें मात शिमटेक हां म्हणटना पळय हांवें ती एक फाटीं पळयलें खंय आसा गी ना गी म्हणून. हां ओके बरें जालें मा देव बरें करूं. ऑल द बेस्ट. येस. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. ह्या पृथ्वेंत अलेमारी वा वांडरर जावन जियेन आशिल्लो मनीस एकच फावटी एका जाग्यार रावन सेटल जावन कृशी करन ताजेंच भुंयबाट केल्ल्या दिसातावन आनी एक काले ती ताका आयली की तें म्हळ्यार तफावत करची. हांव वयलो तूं सकयल्लो जात कात भास ह्या सगळ्याच्या आदारार आनी एक मनशाक सकला दवरूंक पळोवचें. आनी हें आजुनी चलोवन आसा. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लासीस म्हणटा हांव. आमीन सांगल्या बरी अपर क्लास लोवर क्लास आनी अलसंगती विशयान. मुखली कविता हांगासर सादर जाता. फुडें आपयता मानसी प्रभू भट गांवकर. नमस्कार. म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा आमी. ही कविता बरयल्या प्रकाश पर्येकरान. आमी चरता चरता तुमच्या पोरसा लागीं पावले. कित्याकच तोंड लायनासतना तुमी आमकां रखरखीत वतांत बांदून घातले. खूब वेळान कळ्ळें तें पोरसूं तुमचें न्हू म्हण. एका काळार तुमी कोणाचे तरी फारायल्ले. आमचे धनी आमकां सोडूंक व्हरूंक आयले. पूण तुमी आमकां सोडयले नात. वयल्यांत वांयगणांत व्हरून जोत्याक बांदले. तेन्ना आमी तुमचेर करा केली. 1-2 चौकाय मारली होऱ्यार चलना म्हण. तुमी आमकां चेचायले आनी आयज आमी भांगर आसलेले चेचके जाले. इरी पापा पा लागीं यो अशें म्हणटकच आमी लागीं आयले. खेव पडो तुमचेर चलात फुडल्या कुणग्यात अशें दापकायतकच फुडल्या कुणग्यात गेले. फाटीर बडयार बडयो पडत रावली. आमी मुकाट्यान सोशीत रावले. आतां तुमकांय खबर आसा आमी चौकूर मारचे नात. आनी आमकांय खबर आसा तुमच्या हातांतले रुमडेची. पूण कपन खायऱ्यांनो एक मात मतीन धरात. आयज तुमी नांगरतात फाल्यां तुमी गुटायतले. गुट्यार उबे आसतनाच आमी चौकूर मारतले आनी तुमची तिडी मिडी शिवडी करून तुमच्या वयल्यान गुठो भोवडायतले. शेणांतल्या रोट्यांक कशे गेळांनी चेचायतले. धेकर फोडीत तुमच्या पोरसाची वय आमी एका धपक्यान हुपतले आनी तुमचे पोरसूं मिचक्यो मारत खातले. तुमच्या दोळ्या सामकार पोट सुस्तसर आनी धेकर येसर. देव बरें करूं. मानसी हय सर. प्रकाश पर्येकराची एक रानाची काणी तुवें पयल्या रावंडाचेर सांगिल्ली. ही मातशी वेगळी आसा. ही कितें म्हणटात आमी हे आमी कोण म्हूण चिंता हितून. हे आमी लोक कोण? हे भाटकार आनी मुणकार म्हणजे ते वयले अपर क्लास आनी लोअर क्लास तांचे. वय तांचे मदलो संघर्श हे कवितेंत आयला. प्रकाश पर्येकराच्यो चडीत काणयो कथा ज्यो आसा ते कृशेक संबंद जाल्ले भटकर मुणकरांचे मदले संघर्श आनी शेती प्रधान समाजाच्यो गजाली ह्यो चडावताच्या कथेनी कवितांनी येतात.
वेगळ्यो वेगळ्यो 2 गजाली तुवें सांगल्याय. पयल्या रावंडांत एक गजाल आनी एक गजाल दुसरी वेगळी एक गजाल हातूं आयल्या. भोव अपुरबायेन तुवें सादर केलें पूण इल्लें स्पीड जालें अशें म्हाका भोगलें. म्हळ्यार इतली टफ आसा ही, म्हळ्यार उतरावळी बी टफ आसा. कांय थोडे शब्द आसात. करा म्हळ्यार कितें हांगासर? रागार जाले. रागार पळय आमी हय. करा आनी एक आसा हांगासर अशे 2-3 शब्द म्हाका समजोनात. पूण ते समजोवचे प्रयत्न आतां तुवें म्हाका सांगल्या उपरांत समजोवचे बरोवन धाडल्या उपरांत ते समजोवचे प्रयत्न हांव करतां. समजोवचे शिकचें पडटा. हर एक फावटी आमी शिकून आसता. तुमी कशें क्लासीन शिकतात, हांव इतल्या जाणांच्यो काय हजारांनी हजारांच्यो कविता हांवें वाचल्या उपरांतय जायते म्हाका शिकोवंक आसा. आनीक म्हळ्यार एक कोंकणीचें शिकप हें. कोंकणीचें शिकप, कोंकणी शब्द भंडार जें आसा तें गिरेस्त आसा. आमी कोंकणींत कांय थोडे फावटी हांव अशें कोंकणी साहित्य, कोंकणी कविता सादर करूंक वेगवेगळ्या राज्यांनी गेल्ल्या वेळार तुमची कोंकणी भोव उणे लोक उलयता. तुमचे मदें हें बरोवंक तुमचे मदें उतरां आसात काय, शब्द भंडार आसात काय, अशें लोकांनी म्हजे लागीं विचारचें आसा. हांवें आसा, आमची भास गिरेस्त आसा, खूब व्हड आसा, जायती उतरावळ आसा. खंयचेय उतरांक सम अर्थाचे, तुमच्या उतरांक सम अर्थाचे शब्द आमच्या भाशेंतय आसात. म्हणजे हांव आमचें व्हडपण तांच्या मुखार दवरतां. आनी अशें ह्यो प्रकाश पर्यंकर जावं दी, रमेश साजू गाडी जावं दी, हांच्यो कविता वाचतना तांचे शब्द भंडार कितलें गिरेस्त आसा तें आमी एका जाग्यार हाडूंक जाय. आनी कितें म्हणटात, आमचें तें शब्दकोश, अर्थकोशाचें काम आनीकय चड बळान जावंक जाय अशें म्हाका भोगता. तुवें भोव कश्टांची कविता पयल्या रावंडांत ती तशीच आसली, भोव अपुरबायेन सादर केली. पूण तितली अपुरबाय ह्या कवितेंत म्हाका भोगूंक ना. पूण जर भायर केल्याय खंय चुकूं नाय, खंय जरी चुकूं नाय, भोव अपुरबायेन सादर केल्याय. देव बरें करूं. मानसे हांतले शब्द इल्ले कश्टांचे आसात. कश्टांचे आसात म्हळ्यार 2 कारणां खातीर आसतले. एक, कोंकणींत एका शब्दाक समानार्थ जावन मस्त शब्द आसात, तशें जाल्यार ताणें दुसरे शब्द वापरले एक आसा. मागीर एक डायलॅक्टाची गजाल आसता. आतां गोंयांत जाल्यार नॉर्थ गोवांत आनी सावथ गोवांत दुसऱ्या नमुन्यान उलयतात. आमी हांगा कुंदापूरचे उलयता, हांगा बेळा, तशें कासरगोड गेल्यार दुसऱ्याच नमुन्यान बोली आसता. तशें आसूंक पुरो. त्या देखून हे नॉर्थ गोवाची बोली आसा, पेडणेची तिशिली आसतली. होय, तशें जाल्यार थोडे शब्द समजूंक इल्ले चड कस जातात. थंय हाका ते वांदे इल्लेशे मेलविनान सांगलेल्या खातीर आमच्या लोकांक, कोडयाळकारांच्या लोकांक इल्ले चड सुलाभायेन अर्थ जातात म्हूण दिसता. पूण तुवें प्रस्तूत केल्ली रीत खंयी चुकनासतना सादर केलें आनी तें मस्त बरें लागलें. कविताय बरी आसा. आनी हे सब्जेक्ट नक्सल टायपाचे. आज तुमी अन्याय करा, फाल्यां आमी उबे रावतले आनी तुमच्या विरोध म्हणची गजाल सदां सांगता आसतात. पूण दुबळ्या लोकांक आजून पर्यंत वयल्या वर्गाच्या लोकांचेर रावूंक साद जावना म्हणली गजाल तितली तसत आसा. आमी खंय बसून आसा ह्या जाग्यार, ह्या परिसरांत, ह्या करावळ्यान ती हें क्लास कॉन्फ्लिक्ट म्हणलें आसलें गी आमकां पळोवंक तितलें मेळोना आमच्या जनरेशनाक. आमकां पळोवंक मेळ्ळा मनोज. आमी क्लास कॉन्फ्लिक्ट पळयलां. थोड्यो गजाली म्हाका सांगूंक जायनात. त्या लेवलाच्या गजाली आहल्यो. बिकॉज आतां ते उलोवचेंय प्रोहिबिटेड. तशें जाल्यार उलोवंक ना. प्रोहिबिटेड बाय हूम? ना, सरकाराच्या मट्टाक आमी तसल्यो गजाली उलोवंक ना. आमी ल्हान आसतना धाकट्या जातीचो लोक कशें येतालो, आमच्या काळांनी कशें व्हरताले म्हणले गजाल आज आमकां उलोवंक ना. उलयल्यार तांकां इन्सल्ट म्हणलें त्या अर्थार. वय वय करेक्ट. थोडीं पदां ही बॅन केल्लीं आसात. आमी सदां म्हणची थोडीं पदां. वय. पूण एक अशें ह्या दिशेन डिक्लरेशन भूसुदारणे कितें आयिल्लें आमी आयकलां मात, तें एक रेवल्युशनरी स्टेप जावंक पावलें कोणा न्ही मेल्विन सर? तेंच म्हाका सांगूंक जाय आसलें. देवराजा रसाच्या टायमार देवराजा रस आसतना भूसुदारण काम तें स्पेशली कर्नाटकांत आयिल्लें. हें इंदिरा गांधी तावन आयिल्लें गे? आयलें थंय तावन. पूण तें कर्नाटका राज्य सगळ्या तें लागू जालें. सगळ्या कोणाक आस्तीदार आशिल्ले ते दीस उजवाडच्या भितर सगळे होगडायले. होगडा म्हणजे पोटले तांणी सगळ्यांक. तांचे कोण कोसता, कोण शेत तांचे नांगरायता म्हणटात पळय, उळवणे शेत, उळवणे होला दोडे या. तशें जालें दीस उजवाडच्या भितर. म्हणजे ह्या जाग बापाचें नांव कशें ते सरले रिसेंटली तांणी मस्त हाचे खातीर काम केल्लें. हडले वचून तांणी बूक बरयल्लो, पॅम्पलेट्स वांटलीं. तुमकां कळीत आसा राखणून आमी तांकां मेळिल्ल्या लास्ट टायम आमच्या स्पर्धिका सांगता. फॉर द मार्क वॉल्ट. वय
चिंता तांणी नाही ते आनी केल्लें कोणाचे आमच्या आमचो वकील शिरताडी विलियम पिंटो ताणें केलें तें वय, काम. वय. ताणें केल्लें ताच्या वेळार तो एडिटर आसलो आनी ते दोगांय जाणांनी सांगता मेळून ते वय. मुवमेंट सुरू केलें हां, तांणी ताका जागृती हाडच्या खातीर लोकां मदें ओके येस काम केलें म्हाका दिसता ही बोली आसा 70ची पेडणेची न्ही हांवें पेडणेची म्हणल्यार 70ची बोली आसा ती हां तशें बरें देव बरें करूं ऑल द बेस्ट बरें वीक्षकांनो आयचो एपिसोड संपोवचो वेळ आनी एक एपिसोड उरला आनी मुखल्या हप्त्यांत आमकां फायनलिस्ट कोण म्हण कळटले कविता काणये सांगता आमी हो एपिसोड संपयता 2 कॅमल्स खरें म्हणटा आमी संभाशण करनासलें खंय बेबी कॅमल वॉज आस्किंग मदर कॅमल ताका ताच्या कुडींत आसलेल्या थोड्या लक्षणां विशयान तिल्लो दुबाव आशिल्लो आनी त्या बेबीन सारलें आवय लागीं आमचे पांय कित्याक अशें विशिश्ट आसात म्हणून उरल्या मनजातींक कंपेर केल्यार देखून आवय म्हणाली खंय दीस इज मेंट फॉर डेजर्ट मरुभुमी खातीर रचल्लें म्हणून आमचे आश्ट्यो कित्याक धाट आसात आवय परतून म्हणाली मरुभुमींत रेंव आनी रेंव वारें येताना दोळ्यांक राखोवंक तशेंच उनून रेंवेर चलोवंक आमचे पांय फाटल्यान हंप आसा उदक सेवकन दवरूंक पुरा मरुभुमी खातीर म्हणून आनी लास्ट बेबी कॅमलांनी सारलें खंय पुरा लक्षणां आमच्या कुडींत आसची मरुभुमी खातीर जाल्यार आमी ह्या मैसूर झूंत कालें करनासांव म्हणून थोडे फावटी आमच्या तालंताक सारक्या जाग्यार दवरचें तितलेंत गरजेचें दायजी वर्ल्ड आनी कविता ट्रस्ट तसलो जागो दिवंक आमच्या तरणाट्यांक भुरग्यांक प्रयत्न करनासांव हे प्रयत्न मुखल्या हप्त्यांत ही जारीर आसतलें परत मेळया पळोवन रावा दायजी वर्ल्ड 24/7 नमस्कार कालच्यो आयच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेंत सदां काळजा मोना भिजवूंक येता कवितेचो पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस Biri Biri Paws, Season 4.